जर तो कितेंय मागता हेरां खातीर तो देव सदांच दिता, कित्याक आमकां हेरांचो हुस्को मुख्य जाय. पूण आज आमी स्वार्थी जावन आमचेच खातीर मागता आसतना आमचो देव आमचे ते प्रसन्न जायना, कित्याक आमचेपण म्हणल्यार आमी सोडूंक जाय. जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हण तुमी अपेक्षा तेच तुमी तांकां करा. म्हळ्यार तशें कितें हेरांचे बरेपण अशें आमी आमकां देवान दिला चड बरेपण, ते बरेपणांत आमी हेरांचें बरेपण करूंक जाय. आमी कित्याक वांटे पांटे करचे. तशें आमचें तें कितें उणेंपण आसल्यार तो पळय भरती करता आनी आमचें जिवीत हेरांच्या मोगाचें जाता. दोगा तेगांनी तुका सांगायचें हो एक बरो मनीस, ही एक बरी स्त्री, ही आमची शेजारी कितली बरी म्हूण कितले जाणां म्हणटात आज. म्हळ्यार आमी जर तांचें बरेपण आशेता जाल्यार ती आमचें बरेपण आशेता. पूण आज आमी एकच मागचें ना ना तांकां बरें कर नाका म्हाका बरें कर, त्या दाळा देव बरें कर. कित्याक आमचो देव स्वार्थी न्ही, आमचो देव निस्वार्थी. आमचे ते कोणीय पाड मनीस ना, पूण आमी चिंतचे तो पाड वो बरो म्हणून ते कितें आमच्या मनशाचाय. पूण देवाक आमी सक्कल मोगाची बरी.